मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना अशी एक न्यू स्कीम जवळजवळ आयच्यान 7-8 दीस पयलीं आमच्या सीएमान डिक्लेअर केली, म्हणजे अनऑफिशियली सांगलेलें आनी त्या स्किमीक लागून आमी सगळी टीम बसून ही स्कीम वर्कआउट केला. ही स्कीम 50 वर्सांच्या वयर 50 इयर्स कोण जाला तेंच्या खातीर, आनी त्या स्किमी खातीर फक्त तुका लागतलें म्हणटा तें एक वोटर्स कार्ड, आधार कार्ड आनी एजीचे हांवें सांगलां 50 वर्सां. ही स्कीम देवदर्शन म्हटल्या बरोबर पयलें आमी आतां त्या 1 तारखेक डिसेंबराच्या फर्स्ट हाफ वलंकणी आनी शिर्डी म्हणजे ते रूट मागीर बारीक सगळ्या डिटेलान तुमकां प्रेस करता अशें वयतली. जवळ जवळ प्रयत्न चालू आहा. टायम जरी कमी उरलो जाल्यार दोनूय 1,000 स्ट्रेंथीन आमी 1 तारखेक तांकां फ्लॅग ऑफ करपाक चिंतता. पयलीं ना ट्रेन आमचो हें आसा जशें एप्लिकेशन सेपरेट तशें वलंकणी सेपरेट कोण वयतले ते, शिर्डी कोण वयतले सेपरेट, तो रूट सगळो हेचेर आहा तुमकां बाय ट्रेन. आनी तेच्या खातीर आमी जे फॅसिलिटी लोकांक दिवपाक जाय इंडियन रेल्वे कॅटरिंग करतले आनी टुरिझम कॉर्पोरेशन IRCTC हेंच्या अंडर ते वयतली, तेंचे मनीस हांगा आसा. IRCTC इंडियन रेल्वे कॅटरिंग टुरिझम ही स्कीम एक अशी संकल्पना तकलेन धरून आनी आमच्या सीएमान ती हें केली की आमचे जाणटे कोण आहा तेंच्यांनी एक देवदर्शन करून येवचें. आनी त्याच्या नंतर जर आनी संख्या वाडली जाल्यार तांकां पासून आमी कॅटर करतले. पण पयल्या रावंडाक ह्या 5-6 दिसांक 1,000 जाल्या नंतर स्कीम सोंपली असो विशय ना. बरोबर न्ही. आमी सद्या टार्गेट करता की काय ना म्हटल्यार तालुक्यांतल्यान 500-600 लोक तरी जमूंक जाय. तशें जालें जाल्यार 6-7,000 लोकांचे पयल्या रावंडाक. आनी ताचो स्टार्टींग डेट आहा, स्टार्टींग डेट इज 1 डिसेंबर. मडगांवच्या शिर्डी रूट म्हाका विचारला हांव कन्फ्यूज जातलो. कितले दिसता सर एकोमोडेशन कशें तेंचे सगळें एकोमोडेशन बी सगळे ट्रेनी आमचे लोक पळयले, म्हणजे तेंचे लोक. कितले दीस ते रावतले थंय? म्हाका दिसता शिर्डीचो टूर जवळ स्पेशल ट्रेन आसणार. स्पेशल ट्रेन 6 डेज आणि वेलंकनी ऑलमोस्ट इतलोच न्ही. वेलंकणी 6 डेज 6 days So it will start on Saturday, Sunday, or it will start on Monday? Like ना फर्स्ट इज वॉट फर्स्टाक no, करता. otherwise normally what you are trying. बाकीचो रूट आनी खंयच्या दिसा डेट फिक्स करूंक पूण आतां बुकींग जालें 1 डिसेंबर आतां डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांसून नाल्यार आमच्या ऑफिसांसून फॉर्म्स घेवपाचे फक्त इतलें सिंपल केला ते आनी 50,000 आनी तुमी ते डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान दिवपा आता सोशल वेलफेअर ऑफिसान दिवपा आता. कितली फीस आसतली ती फी आसतली काय ना टोटल पे. What is the amount government is bearing on each year? कितले एका मुंच्या पडटा मुंच्या वेलंकनी पर पर्सन टोटल है कैसा? आम्ही आम्हाला स्कीम खाली 1.5 कोटी आहे. 1.5 करोड़ एक ट्रेन पे लगेगा जो भी किसी भी रूट पे जाएगी और जिसमें 1,000 लोग शामिल हो सकते हैं. तो 1,000 लोगों के लिए 1.5 करोड़ रुपये खर्च. 1.5 करोड़ 1,000 लोगों के. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी हमने दी है और उसमें जहाँ भी रुकेंगे रात में उनको होटल में रुकवाया जाएगा. एंड टू एंड सुबह से नाश्ता से लेके दोपहर में स्नैक भोजन से लेके शाम को स्नैक से लेके दिखाना तक उनके लिए म्यूजिकल इवनिंग कराना, मतलब फुल एक पैकेज है. जैसे कि आप पहले सन व्हील्स का कॉन्सेप्ट है कि जब आप एक बार ट्रेन पे चढ़ तुमचा लोकही असतात बरोबर त्यांची आम्ही आमचो लोक म्हणजे अशें प्लॅनिंग करता. एक तर जाणटो कोण आहा त्याच्या वांगडा एक मनीस कंपनी करूंक शकता एट हीज ओन कॉस्ट. ओके कळत तुका न्ही. आनी आमी त्याच्या भायर काल आमी डिसायड केल्लें त्या प्रमाणे एक 400 लोकां मदीं 100 लोकां मदीं 4 जाण आमचे तेंचे कॅरटेकर कशे वयतले ते तेंचे तेंचे कडेन उलोवप चालू. तुम्ही ग्रुप बा कितें केला लायक तशें एक काय? ग्रुप 10 जाणांचो 15 जाणांचो असू शकता कित्याक ना न्ही ते ग्रुप ना सिंगल तुमच्या घरांतल्यान Senior, कोण वचपाक इंटरेस्टेड आहा हे नांव दिलें की तेणी नांव दिलें. पण सर तेंची सेफ्टी कशें पळयतले तुमी? इतके जर जाणटे एज्ड वयतले पळय कशें बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो. कोविड आनी 50 वर्सांचेर वयता ते. हय 50 वर्सां नको 50 वर्सांच्या वयर हय एखाद्रो जर सिंगल मनीस कोण वचूंक सोदता जाल्यार डेफिनेटली त्याच्या घरची बायल मनीस तेची आहा जाल्यार ती वयतली. तर ताका ऑटोमॅटीक एक कंपनी मेळ्ळी. सिंगल वयता जाल्यार दुसरो कोण तरी वयतलो जो आपल्या कॉस्टान. ना तशें न्ही. तशें न्ही सर. रूल्स रुल्स म्हणजे आता वॅक्सिनेटेड डबल कोण जाला आमकां हे आर्टिफिशियल
हां आणि एक सर एक मिनट कशें सपोज घोव बायल आसा तेंची एज अबाव 50 आसा जाल्यार दोगांयकूय स्कीम लागू जातली का दोगांयचे हां मागीर दोगूय जाण अबाव 50 अबाव दोगांय आसा दोगांयचे स्कीम लागता फॅमिली लिमिटेशन ना रेट ऑफ 50 असं ना काय नाही हां तेच म्हणटा सो 1 तारखेक पहिली ट्रीप वयता पहिली ट्रेन 1 तारखेक दो ट्रेनें जाएंगी म्हणजे दोनूय सायडीन हां वालांकडी आणि तेलंगणा शिर्डी. separate. अशे म्हयन्यांतल्यान कितल्यो अशे वयतले एज पर रजिस्ट्रेशन तुमी डिसायड रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लेम ओके मिनिमम कितले रजिस्ट्रेशन लोग इतले आसपास नहीं, नहीं, हम हजार भेजेंगे। ट्रेन- हमारी जब मंत्री महोदय ने उद्घाटन किया सीएम साहब ने कहा तो जाएंगे लोग, उसमें मिनिमम नंबर है, हमारा कमिटमेंट है, तो हम एक एक आदमी को भेजेंगे। ऐसा नहीं कि इतने से कम आए तो नहीं भेजेंगे, हम भेजेंगे सर फाल्यां जर एक एज्ड बायल जावं जाणटो मनीस 70 क्रॉस तो वचपाक सोदता जाल्यार तेंचे तुमी सेफ्टी कशें पळयतले नाही तसं जाणटो मनीस म्हणजे 70 वयचीवर वचपाक सोदता जाल्यार तेणी आपली सेफ्टी आपण चिंतूंक जाय आमी काही चिंतले पण समज हांव जाल्यार फाल्यां 80चो जालो आनी हांव वचून सोदतालो इट इज एट माय ओन रिस्क न्ही समज तूं फाल्यां तेजी भुरगीं वचोंक सोदता बारा ना जाल्यार ताका फारीक करूं बिलो 50 हय जाल्यार तो त्याचा कंपनी करता हय. असाल पे येस टू पे हाऊ मच येस टू पे आई डोंट नो दैट त्याच्या पुढे काढला की काय होतंय? जो कंपनी करता है 50 के नीचे उनका हम पेमेंट एडजस्ट करेंगे उसकी हाँ एडजस्ट करेंगे नहीं नहीं कितना पे करना नहीं, पड़ेगा अंदाजा क्या 500 उसको 600 खर्चा रुपये कितना लगेगा उसको? उसका उसके अप्रोक्सीमेटली उसकी ट्रॅव्हलिंग अकोमोडेशन एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन उसका भी सभी लगेगा तो नियर अबाउट 10,000 तो लगेगा उसको टोटल कॉस्ट जाने आने का सर दिसा अप्रॉक्सिमेट दैट्स व्हाट अप्रॉक्सीमेट 10 सर तशें जाल्यार 1,000 जेन्ना तुमी व्हरता ताका 1 कोटी कित्याक म्हणटा कितले जातले 1,000 पोवंक जाल्यार 10,000 मल्टिप्लायड बाय ना तो सगळं टेक्निकल म्हाका विचारलं जाल्यार तितलें हांव स्कीम फक्त ओपन करपाक गेला सगळें तुमकां हेचो डिस्कस बी आहा पळय 1.5 कोटी तेणी सांगलो तो सहज एक ट्रेन लागतली 1,000 व्हरपाक आनी स दिसान तांकां व्हरप आनी परत एंड टू एंड हाडून घरा पावपाक स्पेशल ट्रेन आसतली तांकां ट्रेनीकडे एकेच बार तुमकडे इतलो लोक येतलो का म्हणटा हय ते सर, लिमिट ट्रेन- कितले तरी घालपा जाय इतले नंतर तुजो कॉस्ट प्लेस जातलो न्हू 1,000 ट्रेनीक सांगता आमी हय. समज 700 जाले जाल्यार ट्रेन वयतली बरोबर ना जो मिनिमम कितले जावपा जाय मिनिमम एक ट्रेन स्पेशल ट्रेन सोडटले तुमी देखिए उसमें मिनिमम मैं बताना चाहता हूँ ये गवर्नमेंट का कोई हमारा बिजनेस नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि हमें मिनिमम चाहिए मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम लोग जाएंगे, हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट भी आई हैं समाज के बहुत सारे तबकों से आई है कि हम जाना चाहते हैं, तो मिनिमम क्या हमने 8 तारीख के लिए फिर 16 तारीख के लिए भी राइड बुक कर रखे हैं कि जैसे अभी एप्लीकेशन बहुत आ जाएंगी तो उसको जैसे पहले आओ पहले पाओ पे कर देंगे, तो उसी टीम को हम 8 को भेजेंगे फिर 16 को भेजेंगे, हम ऐसे करेंगे। सर, लेकिन जिस- अगर 200 ही एप्लीकेशन आए तो आए तो स्पेशल क्या ट्रेन करोगे? 200 लोगों को ही 200 पे लेके भेजेंगे और जिसका 200 का भी 1.5 कोटी को एक्सपेंडिचर नहीं, रेलवे से बात करेंगे उसको हम इनवाइस कराएंगे वो कोई issue बट यू हैव नॉट फाइनलाइज्ड लाइक टुमारो इफ इट इज नहीं, 100 हमारे ऑलरेडी 6-7 एप्लीकेशंस हैं इसलिए ना मातशे प्रॉपर गाइडलाइन्स येवपा जाय म्हणून एका हय, स्किमी आता- मातशे कन्फ्युजन एप्लीकेशन ऑलरेडी हैं 6-7 सर इसलिए अभी ऑलरेडी तो म्हणटा 700 एप्लिकेशन येयल्या साची एप्लीकेशन बट इट इज लाइक वन वे For शिर्डी यू गो दिस साइड शिर्डी यू गो दैट साइड ये 2 अलग-अलग ट्रेनें हैं। Oh, सर 700 में से वालंकिनी और शिरडी कितने आए हैं दोनों में से नहीं अभी ये फिगर अवेलेबल नहीं करा पाएंगे आप। सर आपको अभी भी मालूम नहीं तो लेकिन उस वक्त अगर समझो कि इफ देयर इज ओनली 300 पीपल देन हाउ मच अमाउंट द होल मेरा अमाउंट रिक्वेस्ट ये है कि भाई अगर नेगेटिव and we are not negative we are talking about the money expenditure डोंट वरी अबाउट मनी वी हैव ऑलरेडी सफिशिएंट नंबर ऑफ अनेक विषय आता रेल्वे स्टेशनाची येवपा जाय घराकडे तुम्ही बेल करता घराकडे येता रेल्वे स्टेशनार झाले रेल्वे कडल्यान एंड टू एंड म्हटलं आम्ही रेल्वे कडल्यान उबारले परत रेल्वे कडेन हाडून सोडटा सोडटलो हा तेंच्यानी आपलो म्हणजे अकोमोडेशन फुडलं पोवपा जाय खंयचो? घरा वचपाचो गोंयान आनी अकोमोडेशन कितें उरला रे